कीर्तन 19 सृष्टींत आणि धर्मशास्त्रांत देवाची महिमा. आकाश देवाची महिमा वर्णिता, अंतरळ ताच्या हातांची कृत्यां परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयता. उलोवपना उतरानांत तांचो ताळो आयकूंक येना, तरी पृथ्वेर शेकान शेक तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आकाशार सुर्याक ताणें एक तंबू घाला, न्हवऱ्या बरी आपल्या लग्नाकुडांतलो तो भायर सरता. विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता. मळबाचे एके शिमेर तो उदेता आनी आनी एके शिमे पर्यंत पावता. ताचे दगींतलें कितेंच लिपोवंक जायना. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण, आत्म्यांक ते नवो जीव दिता. सर्वेस्पराचो उपादेश विश्वास धरच्याक योग्य, साद्या बोळ्यांक तो जानवाय दिता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाक त्यो संतोश दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट, दोळ्यांक तो उजवाड दिता. सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध, सदांच काल ती तकता. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत, सगळे नितीचे. भांगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध भांगाराचे राशी प्रास मोलादीक. मोवा प्रास ते गोड, पळयेंतले गळतल्या मोवा प्रास गोड. त्या भायर तुज्या सेवकांक तांचे वरवीं शिकोवन मेळटा. तें पाळटल्यांक व्हड इनाम मेळटा. पूण आपल्यो सुकी कोणाक दिसतात, म्हजे गुप्त गुन्यांव म्हाका बक्षी. तुज्या सेवकाक गर्वांतलोय राख, ते म्हजेर अधिकार चलयना जावं. अशें हांव निश्कळंक जातलों, व्हड पातकांतलो मेकळो जातलों. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानव सर्वेस्परा, म्हज्या खडपा, म्हज्या तारोका.